रॅपीड टेस्टिंग जे आसा पळय न्ही हें सुरू करता ऑलरेडी आजिलो हॉस्पिटल एकी कडेन आनी SD हॉस्पिटल फोंडा हांगासर पेशंटांक येवचें पडचें ना. आमकां जे सस्पेक्टेड दिसता म्हणजे फॉर पर्टिक्युलरली एखाद्या जर आमकां एरियांतल्या लोकांचे जाल्यार आमचे हेल्थ वर्कर वचून थंयच्यान सॅम्पल कलेक्ट करतले बाय टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन आनी ही थंयसर सुरू जातली. ही 2 कडेन आमी एडिशनल सेंटर ही कदाचित परवाच्यान सुरू जातली. परवाच्यान सुरू जाता आसतना आमकां ह्यो टेस्ट जे रॅपीड टेस्ट करता आसतना आमकां ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही वो विदीन आमकां एका वरा भितर हेजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो मेळटलो. कारण कम्युनिटी सर्वे जेन्ना करपाक जाय किंवा कम्युनिटींतल्या टेस्टिंग जेन्ना करपाक जाय तेन्ना मोठ्या प्रमाणांत रिपोर्ट मेळपाची आमकां गरज आसा. ताज्या खातीर हें करपाक आमकां सगळ्या मोठ्या प्रमाणांत ही आमकां सगळ्यांत पयलीं आमकां इट इज एन मॉलबियो डायग्नोस्टीक म्हणजे एक गोंयान कंपनी आसा हेजो किट जो आसा पळय न्ही मॉलबियो डायग्नोस्टीक ह्या कंपनीन हो किट रेडी केला आनी गोंयांत रेडी केला. हो टेस्ट जो आसा म्हणजे जाका रुटीनली टेस्ट करपा खातीर आमकां आनी हाजेर टेस्ट सपोज पॉझिटीव मेळ्ळी जाल्यार परत कन्फर्मेटरी टेस्ट जी आसा पळय न्ही हितूरय कन्फर्मेटरी परत आमी रिपिटूय करता. त्या खातीर रुटीन जाका कम्युनिटी टेस्ट करपाक जाय त्या खातीर ह्या टेस्टीचो मदत जातलो. 3 कडेन एडिशनल म्हणजे 2 एक आमी फोंडा आजिलो हॉस्पिटल आनी इवन दो इन मडगांव अशे 3 कडेन वेगवेगळे कडेन ह्यो रॅपीड टेस्ट करपा खातीर सुरू जातल्यो बाय टेकिंग सॅम्पल्स.